एक मीटिंग जाता पळय ते मिटिंगाचेर सगळे कन्सर्न आसता कितें उलयतलो आनी कितें ना ते. सो तांकां बी खबर आसता बाबा हो युट्यूबर आसा पळय गौतम खट्टर. सो आउट ऑफ हे उलयता स्टार्टिंगूच तेन आमच्या गोंयच्या साहेबाक क्रिटिसायज केलें तेन्ना मॅनेजमेंट ऑर ऑर्गनायझर येवन वचून तेजे मायक बंद साऊंड सिस्टम बंद करपाक जाय. इट वॉज अ प्री प्लॅन एवरीथिंग वेन द इलेक्शन कम दिस हॅपन्स इन द हे. सो ते रायट विंग्स आसा पळय ते खंय ना खंय कितें ना कितें एक ना एक वस्तू हाडटा आनी सगळे कम्युनल डिस्टर्ब करता आमचे गोंयाचे. सो ताका लागून हांव रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता आतां पर्यंत गोवा एक बरो चलता आर्मेन आसा ताका डिस्टर्ब करा नाका आनी असले डिस्टर्ब करपाक मनशाक तुमी कंप्लिटली बॅन करपाक जाय आनी रायट विंगाचेर तुमी एक्शन घेवपाक जाय. एक सीएमान एक स्टेटमेंट आय एम नॉट मिस्टेकन इन असेंब्ली कोणी तर कोणाच्या रिलिजनाचेर उलयले आनी क्रिटिसायज केलो आनी कितें केला जाल्यार तिका आपूण उगी रावपाना. आतां म्हाका हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर जो ज्या ह्या गौतम खट्टराचेर कितें एक्शन घेता ती म्हाका कळपाक जाय आनी कळपाक जाय अशें कित्याक तेणें उलयलेलें आहा तें रिकॉर्डार आहा आनी हे रिकॉर्डाचें आसतना हे सीएमान एक्शन तेजेर हॉनरेबल सीएमान एक्शन तेजेर घेवपाक जाय आनी घेयना जाल्यार आमी उबी रावपाक एक सांगता. सो कितें एक्शन जातली तुमच्याची खंयची ओके अरेस्ट करना ना अरेस्ट कोण ना जाल्यार अरेस्ट तर कोण ना जाल्यार आख्खें गोंय उठ्ठलें आनी उठ्ठलें अशें आमी एक पब्लीक मिटींग आपयन हाडटलो नाजाल्यार डायरेक्टली हांव सगल्या पार्टयेक रिक्वेस्ट करून आतां सगल्या लिडरांक पार्टयेक देखून म्हणा लिडरांक हांव एक रिक्वेस्ट करून हांव सगळ्यांक वास्को आपयतलो आनी व्हडली आमी एक बरी ग्रँड एक मिटींग आमी घेतले पब्लीक मिटींग घेतले. जेन्ना तेणी ह्या तिलक ग्रावंडाचेर म्हज्या वास्कोच्या भुरग्यांक फेवपाक मेवना हो तिलक ग्रावंड आमीच मारलो हांवें रेव्हेन्यू केले हे केल्लो हांवें तो रिपेर केल्लो म्हणजे ताका हांवें ह्या बेस्ट हॉल हांवें बरो इम्प्रूव केल्लो. सो ह्या तिलक ग्रावंडाचेर आमी केल्लो कित्याक लागून आमच्या वास्कोच्या भुरग्यांक युथांक त्या ग्रावंडाचेर खेळपाक तेन्ना रिनोवेट कितें कोत्ता म्हणटकच तें बरें दिसता आनी तेन्ना गव्हर्मेंटाचें दोय मातशें हें जालें की बाबा हो आमी तसोच दवरचो भुरग्यांक खेळपाक दिवची न्हू. पूण हे आयज परमिशन ही जे रिलिजियस ह्यो मिटींग घेवपाक हे दिले कशें हो एक प्रश्न पडटा. नाजाल्यार म्हागे भुरग्यांक तेणी खेळपाक थिंगा एलाव करपाक जाय. दुसरें आतां जरी तर हे तर फंक्शन हेजेर जाला आनी आमच्या गोंयच्या साहेबाक सेंट फ्रांसीस झेवियराक क्रिटिसायज केला जाल्यार आमी ही मिटींग तिलक ग्रावंडाचेरूच मागतले. चो ह्या परमिशन दिता जाल्यार तेजेरूच मागतले आमी कित्याक हे आमी ओगी रावपाना कित्याक जे उठला आयज तर उठत गेला सगळ्यांनी कंप्लेन फायल केल्या एव्हरी पुलीस स्टेशनाचेर आयज कंप्लेन फायल जाल्या आनी जरी ही आतां जायत आहा आनी जातली तेका लागून हांव सांगता हे सगळे गोंयकार उठचे पयले गोंयकार हे करचे पयले ह्या गव्हर्मेंटान चिंतून इमिजिएटली ताका अरेस्ट करपाक जाय. नॉट ऑन एनी पार्टी ऑन एनीथिंग हे आमचे जो इश्यू आमचो वास्कोकार उठले आनी वास्कोकारांनी सगळ्यांनी एकठांय जावन जशें सकाळीं आमी रॅली काडली तशें आयज सांजे प्रेस घेयले हे म्हणटा ते सारखे हेजेर की वास्कोकारांचे सगळे तेका लागून आमी बाबा हिंदू आमच्या बरोबर आहा बाबा विनाश मुस्लीम आमचे सगळे जातीचे आमी आहा. तेका लागून हांव कित्याक हांव म्हणटा की हे हेजेर आमी कोणें हें जावचें न्हू. तेका लागून जे आयज आमी प्रेस कॉन्फरन्स केला घेयला तेजेर आमकां फरें एक हें मारता आमी निश्चय मारता की हे जे कितें एक्शन जाल्या हे जे कितें उलयलां त्या जरी तर पुलीस तांकां तर अरेस्ट कोण नाय कोणाक हे गौतम खट्टराक कोण नाय आनी जे हे जे ऑर्गनायझराचेर देखून केस हाडनाय कित्याक हे करपाची गरज आनी करून दाखोवपाक जाय की गोंय साहेबाक आमगे सारको रेस्पेक्ट दिनासतना उलयला क्रिटिसायज केला हे जावपाक जायना आनी हे भाशेन तर जालें आनी हे भाशेन तर उरलें आनी एक्शन घेयनासतना उरलें जाल्यार परिणाम बरो वास्ट जातलो.